देवचरच्या सेतू संगम प्रकल्पाचेर घडिल्ले खून प्रकरण 8 वरां भितर सुटावे करपाक पुलिशेक यश आयला। रमेश सिद्धागोळी ह्या तरणाट्याच्या खून प्रकरणात पुलिशेन रमेश हाची घरकान्न संगीता सयत ताचोच साडू रामू गवळी हांकां दुबावीत म्हूण धरल्यात। अनैतीक संबंदांतल्यान हो खून जाल्ल्याची म्हायती फुडें आयल्या। दोगांय दुबावीत आरोपींनी खुनाची कबुली दिल्या। दिवचरचे पुलीस निरीक्षक राहुल नाईक ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात। बुधवारा संजय विद्यालयांतली सेकंड फ्लोराची रॅलिंग कोसळून विद्यालयांत शिकपी 43 वर्साचो भुरगो जमनीर कोसळ्ळो। ताका गंभीर दुखापत जाल्ल्यान बेगोबेग लागसारच्या भलायकी केंद्रांत दाखल केला। हो अपघात सकाळच्या 10:20 घडलो। ह्या अपघाताक संजय स्कूल जबाबदार आसा, देखून तांचेर खर कारवाय करतलो अशें आमदार कार्लोस फरेरा हाणें सांगलें। मुखावेले एशिया खेळा खातीर गोंयच्या कात्या कुयेलोचो भारतीय पंगडांत आस्पाव जावचो हाचे खातीर आमदार कार्लोस फरेरान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची भेट घेतली। गोंय हे ल्हान राज्य आसा, देखून एखाद्या सर्ती खातीरची पात्रताय मेळूनय ताका कुशीक काडप हें बरोबर न्ही। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हातूंत लक्ष घालून विंड सर्फर खात्याचो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी आमदार कार्लोस फरेरान केल्या। बुधवारा रानमंत्री विश्वजीत राणे हांणी नेत्रावळी वन्यजीव अभयारण्यात नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटराचे उक्तावण केले। ह्या वेळार तांची घरकान्न तशेंच पर्येची आमदार दिव्या राणे आनी सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय हाजीर आशिल्लो। ह्या सेंच्युरीक भेट दितना गैरवर्तन आनी सोरो पिवन मस्ती करप्यांचेर खर कारवाय करतले आनी कोणूय हे गैरवर्तन करतना दिश्टी पडल्यार 25,000 रुपयांचो दंड घालतले अशें रानमंत्री विश्वजीत राणेन स्पश्ट केलां। बेरेस्तारा थिवी वाठारांतल्या चर्ची लागसार आशिल्ल्या मुखेल रस्त्या वयली उदकाची पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदक इबाड जालें। थळाव्यांनी बेगोबेग भौशीक बांदकाम खात्याक कळीत केलें। भौशीक बांदकाम खात्यान दखल घेवन दुरुस्तीच्या कामाक सुरवात केली। सांतिनेज इगर्जे मुखार गोमंतक भवना सामकाल्या रस्त्यार नो एंट्रींतल्यान गाडयो काडप्यांक पुलिशेन तालावा दिली।
सांतिनेज इगर्जी समकार गोमंतकाच्या फाटल्यान भितर येवपी रस्त्याचेर नो एंट्री बोर्ड मारिल्लो आसा. तरी आसतना कांय लोक ह्या रस्त्यावेल्यान गाडयो भितर काडटात. एखाद्या वेळार अपघात जालो जाल्यार ताका कोण जापसालदार तेन्ना दर एकान जतनाय घेवप गरजेचें अशें पुलीस सांगता. अठ्ठावीस ऑगस्टाक रातच्या 2:30 वरांचेर नासनोळा वाठारांत एका दुचाकीक उजो लागिल्लो. हो उजो लागलो काय कोणे घालो तें कळपाक मार्ग ना. पुलिशेन घडणुकीचो पंचनामो केल्लो खरो पण दुसरे वटेन तपास करूंक ना. देखून आमदार कालूस फरेरान तिडक उक्तायल्या. हडफड्या वाठारांत पवित्रा दास हाणें भाड्याच्या घरांत गळ्याक फास लावन जीव दिलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पवित्रा दास हो 26 वर्सांचो तरणाटो पश्चिम बंगालांतलो रहिवासी आसा. सध्या हडफड्या वाठारांत जेजस दी कॉस्टा हांच्या घरांत तो भाड्याक रावतालो. मरणाचें कारण कळूंक ना. फुडलो तपास सुरू आसा. बाणावलीचो जिल्लो पंचायत वांगडी हेंझल फर्नांडिसाचें ओबीसी प्रमाणपत्र खंडपीठान रद्द केलां. क्रिस्तांव मेस्त हे विश्वकर्मा, चारी आनी मेस्त ह्या गटांत येनात. ताका लागून हेर मागासवर्गीय जातींत हांचो आस्पाव जावपाक शकना असो निवाडो गोंय खंडपीठान दिला. ते खातीर हेंझल फर्नांडीस हांचें जिल्लो पंचायत वांगडीपद धोक्यांत आयलां. मजगतीं खंडपीठाच्या ह्या निर्णयाचेर आमदार वेंझी वेगसावन खर शब्दांनी निशेध केला. गॅस सिलिंडराचे देंवयले मोल हे रक्षाबंधनाचे गिफ्ट आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. गॅस सिलिंडराचेर 200 रुपया देंवयल्ले खातीर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान प्रधानमंत्र्याचे उपकार आटयल्यात.
फाटल्या 2.5 वर्सांत गोंयांत गुन्हेगारीचो आंकडो वाडला. पुलीस आनी नागरिकांच्या संपर्कांत उणाव आशिल्ल्या कारणान गुन्यांवांनी वाड जाला. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन पत्र वेव्हार करून हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करपाची हांव मागणी करतलों अशें विधान आमदार मायकल लोबो हाणें केलां. गोंयांत गुन्यांवांत वाड जायत आसा. हो प्रश्न सुटावो करप खातीर पुलीस आनी नागरिकांच्या संपर्कांत वाड जावपाक जाय. तशेंच गोंयांत रावपी बिगर गोंयकारांचे वेळार टेनंट व्हेरिफिकेशन जावप गरजेचें अशें मायकल लोबो म्हणटा. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें हे विशीं पुलिसांक खर कारवाय करपाचो आदेश दिवपाची गरज आसा अशें मत मायकल लोबो हाणें व्यक्त केलां. रेव दोंगर प्रकरणा संदर्भात सरपंचान 3 सरकारी खात्यांक कागाळपत्र दिवचे हे खातीर वार्का पंचायतीक रेझोल्युशन काडपाची मागणी ग्रामसभे वेळार वार्काच्या ग्रामस्थांनी केल्ली. पूण आजून पंचायतीन हो विशय गांभीर्यान घेतलो ना. पंचायत कांयच पावलां उबारना हे खातीर समाज वावुरपी वॉरेन आलेमावान दक्षिण गोंयच्या एसपीक आनी कोलवा पुलिशेक पत्र दिलां अशें ताणें स्पश्ट केलां. गोंयचो फामाद रांगोळी कलाकार आकाश नायक आनी ताच्या विद्यार्थ्यांनी मेळून बोरयेच्या साईबाबा देवळाच्या प्रांगणांत 60 फुटाची व्हडली साईबाबाची रांगोळी घातल्या. सुंदर सोबीत अशी रांगोळी घालपाक सुमार 2 दीस तशेंच 350 किलो रांगोळी लागली. व्हडली सुंदर सोबीत अशी रांगोळी पळोवपाक मुद्दम जावन येवचें अशें आवाहन देवस्थानाचे अध्यक्ष आनी कलाकार आकाश नायकान केलां. उंडीर बांदोडेच्या सिवरेज प्रकल्पाचे काम सुरू करपाक थळाव्या लोकांनी विरोध केलो. उपरांत भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालाची भेट घेवन ह्या विशयाचेर उलोवप करतले अशें थळाव्या लोकांनी सांगलें. तशेंच पुराय वाठार ह्या प्रकल्पाचो विरोध करता पूण रस्त्यार येवपाक भितात अशें तांचें म्हणणें. फुडल्या आयतारा ह्या विशयाचेर खाशेली बसका घेवपाचो निर्णय जाला. कुडचड्यावेल्या समाजीक भलायकी केंद्रांत मुळाव्यो सुविधा उपलब्ध करून दियात तशेंच नवे हॉस्पिटल उक्ते करून लोकांक बरी सेवा दियात अशी मागणी करीत काँग्रेसीन भलायकी अधिकाऱ्यांक घेराव घातलो. एका म्हयन्या भितर समाजीक भलायकी केंद्राचो प्रश्न सुटावो जालो ना जाल्यार कुडचडच्या सगळ्या लोकांक येवन मोर्चा हाडपाची शिटकावणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान दिल्या.
फातर्पा हायस्कुलाच्या पीटी शिक्षकान विद्यार्थिनीचो विनयभंग केल्ल्या खातीर पदावेल्यान काडून उडोवचो ह्या मागणेक वागून पालकांनी स्कुलाक घेराव घातलो. शिक्षक विद्यार्थ्यांची छळणूक करता हे विशीं 8 विद्यार्थ्यांनी ह्यान पयलीं कागाळी केल्यात, मात आजून मेरेन ताचेर कित्याक कारवाय करूंक ना म्हणून पालकांनी प्रश्न केला. देखून विद्यार्थ्यांचो विनयभंग करपी शिक्षकांचेर कारवाय करची अशी मागणी पालकांनी केल्या. भुरग्यांनी मोबायलाचो वापर कमी करचो आनी वाचनांचेर भर दिवचो अशें आवाहन पर्येचे आमदार देविया राणेन केलां. तशेंच गांवांत नेटवर्क, उदक आनी रोजगाराचे प्रश्न सुटावे करतली अशें उतर देविया राणे हिणें 70 जल्म्या वाचपकारांच्या उक्तावणा वेळार दिलें. बेकायदेशीरपणान रेवेची येरादारी करपी एक मिनी ट्रक दिवचल पुलिशेन धरलो. ह्या प्रकरणात ड्रायव्हर राजेश चव्हाणाक पुलिशेन अटक केल्या. बुधवारा मध्यान राती पुलिशेन ही कारवाय केली. मायणा नावेलच्यान ही रेव व्हरताली अशी म्हायती मेळ्ळ्या. पुलिशेन हेर दोगां आड गुन्यांव नोंद केला. पर्वरीच्या संजय स्कुलाच्या पोरण्या बिल्डिंगेची सामकी चवथिकाय जाल्या. ही बिल्डिंग विद्यार्थ्यां खातीर धोकादायक जावन रावल्या. काल आपल्या आवय वांगडा हे बिल्डिंगेन आधार कार्ड करपाक गेल्लो एक विद्यार्थी दुसऱ्या माळ्यावेल्यान पडून गंभीर जखमी जाला. शाळेच्या दुसऱ्या माळ्यावेले रॅलिंग मोडून हो विद्यार्थी खंय सकयल पडिल्लो. तेन्नाच्यान संजय स्कुलाचो विशय गाजता. स्कुलाच्या स्लॅबाचे कुडके तुटून पडून लोखणाचे रॉड भायर सरल्यात. सोपणाचे शिमीट फुटून रॅलिंग पडपाच्या मार्गार आसा. स्कुलाचे दुरुस्ती कडेन कोणाचेच लक्ष ना. सोमारा फातोड्या माडेल वाठारांतल्या कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर एका मानायाचो खून जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सोऱ्याच्या गुळेंत एका मानायान दुसऱ्या मानायाच्या तकलेर फातर मारलो अशें पुलिसांनी सांगलें. फुडलो तपास सुरू आसा.
करंजळी दर्यावेळी रापणेच्या जाळ्यांक बरेच नुस्तें लागले. जाळ्यान मोठ्या प्रमाणात नुस्तें मेळिल्ल्यान नुस्तेकारूय दादोशी जाल्यात. करंजळी दर्यावेळेर ह्या नादी रापण ओडल्यात, पूण इतल्या व्हडल्या प्रमाणात नुस्तें मेळूंक नाशिल्ल्याचे नुस्तेकार सांगतात. बुधवारा रानमंत्री विश्वजीत राणे हांणी नेत्रावळी वन्यजीव अभयारण्यात नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटराचे उक्तावण केले. ह्या वेळार तांची घरकान्न तशेंच पर्येचे आमदार देविया राणे आनी सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय हाजीर आशिल्ले. ह्या सेंच्युरीक भेट दितना गैरवर्तन आनी सोरो पिवन मस्ती करप्यांचेर खर कारवाय करपाचे आदेश रान अधिकाऱ्यांक दितले अशें रानमंत्री विश्वजीत राणेन सांगले. रक्षाबंधन पुराय गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयलो. गोंयभर जायते कडेन भयणोलांनी आपल्या भावांक राखी बांदून तशेंच तोंड गोड करून ही परब मनयली. कोरगांव भलायकी केंद्रांत कमलेश्वर उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या भुरग्यांनी दोतोर, नर्सी तशेंच पेशंटांक राखयो बांदल्यो. तशेंच कोल्लेचो सखी सहेली आनी ब्राह्मण कुमारी हे दोनूय पंगड वांगडा येवन म्हापसा उजो पालोवपी दळांत वचून तांच्यांनी रक्षाबंधन मनयली. तशेंच 70 वाळपय केशव सेवा साधना ह्या स्पेशल स्कुलान रक्षाबंधन उमेदीन मनयले. हातीच्या मनगटार राखी बांदून रक्षा करपाचे उतर रक्षाबंधना वेळार भावांनी आपल्या भयणोलांक दिले. गोंय विधानसभेन बायलांचो सहभाग खूप उणो आसा ही चिंतेची गजाल अशी खंत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून उक्तायली. कांय दिसा उपरांत एका मंत्र्याच्या सेक्स स्कॅन्डला वेल्यान बोवाळ जालो. ह्या बोवाळा भितर त्रास सोंसचे पडले ते एके बायलेकूच. विधानसभेन बायलांक अजुनूय सुवात मेळना. बायलांक राजकारणांतल्यान कुशीक दवरपाचो यत्न चल्ला. कानोळे मुळावे भलायकी केंद्र आनी पंचायत मेळून डेंग्यू पसरचो न्हय ह्या खातीर जागृताय करतले अशें आमदार मायकल लोबोन सांगले. 30 वर्सांचे एके बायलेक डेंग्यूच्या दुयेंसान मरण आयिल्ल्या फाटभुंयेर मायकल लोबोन कानोळे मुळावे भलायकी केंद्राक भेट दिली.